कुर्टी उदकाची पायपलायन फुटली. फोंड्या शिरोड्या वाठारांत उदकाची मर्यादीत उदका पुरवण जातली. पायपलायन सारकी करून उदकाची पुरवण सुरळीत करपाक सध्या तरी युद्ध पातळेर यत्न चालू आसात. RDXGOA खातीर कुर्टीच्यान विदिता प्रभू. राती जाला आनी देडा सुमार एक 2-3 सुमार इन्फॉर्मेशन येयली. तेन्नाच पायपलायन बंद करपाचें आनी हें जालां. पळोवंक गेल्यार ही पायपलायन खूब ओल्ड जाल्ली आसा. गेल्ल्या वर्सा ह्याच मार्च मेच्या टायमार हीच पायपलायन आनी मातशी फुडें फुटिल्ली, पूण कारणां दुसरी आसली. आयज हांगा फुटल्या. ह्या पायपलायनीच्या फुटल्या कारणान तुमी पळोवंक वचत जाल्यार हांगा रोड सुद्दां फूल डॅमेज जाल्लो आसा. कशी कितें हें जालें, ब्रेकडावन जाली, बस जाली? अजून कारण कळना. PWD टीम काम करता, फोडपाचें काम चल्लां. पायपलायन चॅक करून मागीर पळयतले. सो हें आतां पायपलायन हें जाल्यार खंय खंय उदकाचो इफेक्ट जातलो? ही पायपलायन फोंड्या फूल वाठारांत, तशीच उसगांव आनी कांयशी बोरये शिरोडा. ओके. सो तुमी इमिजिएट कळयलें तांकां की अशें इन्सिडेंट जाला म्हणून काय? तांकां कळोवन आज PWD टीम हांगा येयल्ली आसा आनी तशेंच आमी गॅस पायपलायनाच्या हेका सुद्दां पळयल्लें आसा टिमीक, आनी तेवूय सायटीचेर प्रेझेंट आसा कोऑर्डिनेशन करपा खातीर. कुशीकूच गॅस पायपलायनाची हें आसा. केन्ना पर्यंत रिपेर जातली, कितें इन्शुरन्स दिला तेणी? होपफुली अजून तेंच्यांनी एश्युरन्स दिवना. काम आतां चालू केला तेंच्यांनी. लेटस्ट आमी अपडेट करतले. एक सुचोवणी की लोकांक उदकाची स्कार्सिटी आसतली, सो कायटली त्या टायमार कोऑर्डिनेट करपाचें. थँक्यू. केन्ना ही ब्रेकडावन जाली पायपलायन? फांतोडेर आसतलें. तुमकां कितल्यांक कॉल आयलो? कितली हें डायमिटर ही? 750. आनी खंय खंय इफेक्ट जातलो सर? फोंडा एरिया चडशे फोंड्या आमगेले फोंड्या, कुणय, मडकय, बोरये, उसगांव, कुर्टी थोडे सगळीच कुर्टी येवपाक. केन्ना पर्यंत रिपेर जावपाची तुमी करतले? काम चालू जालां. ना पण हें फुटल्या कारण कशें कितें हें कळ्ळें म्हणटा? पायप फुटला काय कशें कितें? तें अजून कळूना. कोण वता न्ही. ओके. गेला आसूं शकता.